बेकायदेशीरपणाचे नियंत्रण हाडपाक सरकारी यंत्रणा वावुरतात. सगळ्या पावंड्यार काम चल्लां. ध्वनी प्रदूषणाचेर कलंगुटांत तसो व्हडलोसो प्रश्न ना म्हूण कलंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा उलयला. RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Touts is very good. The government has already put police force in Calangute from different from the different police station, and CID is working. I mean, they are very alert on this. Well, yeah. Because same, सगळे 100% जाऊ ना जाता 60% तरी जाला. Sound pollution तितले कालागुडान आमकां ना. That is not a issue. Dance bar is all. See, Panchayat doesn't give permission for dance bar, and till date we have not renewed any restaurants. You, like for example, you are taking a restaurant, and then thereafter you are operating as a dance bar. Now this time we are taking an affidavit from them that you will operate only a restaurant, not a dance bar. And if it is so, then we can file a FIR against that particular person in the police station. So that is what we have taken, affidavit. So everything is under control. Yeah, everything is under control. आमचं गव्हर्नमेंट असताना कसली भिरांत ना. पूण जेन्ना तुमी अंडर कंट्रोल म्हणटा तेन्ना चडशे टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा सगळे गेल्ली ती कलंगुटानूच जाता. एक भाशेन उलयता न्हू, एक भाशेन उलयता. सो आमी कितें म्हणटा, तुमी यो कालांगूट पळोवया. बेश्टे कालांगूटचें नांव पिड्यार करपाचें ना. कालांगूट आदी एक म्हणटाले तुमी बायणा. आतां कितें आतां काम ना तेंकां. आतां फकत ते म्हणटा कालांगूट. तुमी कालांगूट येयात आनी पळयात न्हू. तुमी जरी ट्युरिझम हें करता न्हू, ऑपरेट करता, गुड ट्युरिस्ट हाडात न्हू, बरे ट्युरिस्ट हाडा. सो कलंगुटाक कित्याक टार्गेट करता कशें? तेच ते आमकांच टार्गेट करता ते. हांव नको. सी, तें कितें जालां हांवें नको, तें तुमी बरें जाणांक मेळटा. ओके ते.